सोमार 14 जुलै 2025 बागयोंत कामिल दे लेलिस यादनीक मुखेल वोड शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयलां. नियाळा कादार जायत्या सांता भक्तांच्या जिविताचेर नदर मारल्यार एक आठवेच भाशेची कल्पना मनाक घुसपता. उपट गिरेस्काय, सूख, शांती आनी समाधान ताच्या आवय बापायच्या घरांत आसतना सगल्याक फाट करून आपले संपूर्ण जिवीत जेजूच्या उतराची पोरकोटणी करून परतून दिले. सुखाचे जिवीत सोडून कोश्ट, वळवळे आनी दुखी जिविताक वेंग मारली. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयला. बागयोंत लोरेस, बागयोंत आसिसेचो फ्रांसीस क्लेर तांणी आपले गिरेस्त जिवीत सोडून गरीब जिविताक वेंग मारली आनी दुर्बळांचे सेवेक आपले जिवीत ओरपिले. आवय बापायन रिगयलोलो जेजूचो भावार्थ ताच्या त्यागी जिवितांतल्यान आनी समाजीक सेवेंतल्यान दिसून आयलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयलां. आपल्या सिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू ताच्या हेर नोकरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक फुडें गेलो. जायतीं भाव भयणां जावं फिरगुजेच्या वेगवेगळ्या जोम्यांनी भितर सरून वो आपल्या बरोवपांतल्यान जेजूच्या उतराची पोटपोटणी करतात. हें करूंक सोंपें न्हय. जेजून आपल्या सिसांक वेचून काडून तांकां बरोबर दवरून आपल्या राजाचो वावर तांचे सुवाधीन केलो. हें करतना घरची शेजारीच तांच्या वावरांत आडकोळी हाडटात. तरी आसतना जायतीं जाणां शेवट पासून वावुरतात. म्हजो थाराव, फिरगजेचो वावर करतल्या भावा भयणाक हांव म्हजो सांगात दिवंक वावुरतलों.